पयलीं स्वादेर सक्षम विलेज ऑर्गनायझेशन वेलसांव हाका हांव काल दांतान देव बरें करूं म्हणटा ताणें म्हाका आयज हांगासर इन्वायट केलो एक गेस्ट कसो आपयलो म्हणून चड बरें दिसलें कित्याक हांगा महिला सगळीं हांगा दिश्टी पडटा अशें जर तुमी सगळीं भायर सरलीं म्हाका दिसता आमच्यान जायतें करपाक शकता. आतां सगळ्यांनी उलोवप्यांनी सांगलां जें ऑर्गनायझेशन जें तुमी घडोवन हाडलां विवो फॉर्म केल्लो आसा सक्षम. आतां मॅडम म्हणटाली सक्षम म्हणटा तें कितें काय म्हण विचारताली तेणी तुमकां एक्सप्लेन केलां. आनीक जेन्ना आमी आमच्या पांयार उबे रावता जाल्यार ही आमची ऑर्गनायझेशन आसा ती घट आसपाक जाय आनी घट आसल्यारूच आमी फुडें वचपाक शकता. एक फावटी जायती डिफिकल्टी येता. हांव जाणा हांवें कितली ऑर्गनायझेशन केलें आसा तुमकां खबर आसा आनी हें ऑर्गनायझेशन करपाक सोंपें न्हय. आतांच मुखार म्हणटालो 3 वर्सां लागलीं हें फॉर्म करपाक पूण आजून पासून रेजिस्टर जावना. म्हाका दिसता हें रेजिस्टर जावपाक जाय आसलें पूण हांव जाल्यार हांव चलपना हें रेजिस्टर जातलें. आनी आतां सांगलां ते भाशेन जें रेजिस्टर जाता तेन्ना चेअरमॅन आसता वायस चेअरमॅन आसता सेक्रेटरी आसता ट्रेजरर आसता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आसता. हें ऑर्गनायझेशन सोंपें न्हय. जी कॉपरेटीव सोसायटी अशी जाल्ली आसा ती आजून जावंक ना रेजिस्टर जावंक ना तुमची पूण तोच जेन्ना रेजिस्टर जातली तेन्ना जी कॉपरेटीव सोसायटी म्हाका हें दिसतालें आनी हांवें केन्ना साकून केलां जेन्ना एक पंच आसतना केलां हें ऑर्गनायझेशन करपाक पंच जावपाक नाका जावं सरपंच जावपाक नाका JLP जावपाक नाका MLA जावपाक नाका हें ऑर्गनायझेशन गांवच्यान कोणेंय करपाक शकता. सादो मनीस आमच्या ज्या गांवांत कितें जाय आमकां कितें गरज जाय तें तेंच्यांनी हें फॉर्म करपाक शकता. आनी हो आयज तुमी सेल्फ हेल्प ग्रूप सगळो मेळून एक विवो फॉर्म केल्लो आसा. हांव तुमकां बरें कॉंग्रेच्युलेट करता. पूण खबर आसा जेन्ना हांवें कितलीशीं ऑर्गनायझेशन घडोवन हाडल्या तुमकां खबर आसा आमी पयलो जेन्ना हांवें फॉर्म केलो म्हणून कोर्ताली फार्मर्स क्लब सोंपें न्हय घडोवन हाडपाक. हांव मुद्दाम सांगता तुका कित्याक तुमी फुडें वचपाक जाय आनी कशें डिफिकल्टी येता ह्यो तुमकां कळपाक जाय. जेन्ना आमी कोर्ताली फार्मर्स क्लब घडलो तेन्ना हांवें जायते म्हाका पर्सनल त्रास काडचे पडले आनी सांगपाक जाय तेन्ना तुमकां सांगलें म्हणटकूच कळटा बाबा हो बेश्टो फॉर्म जायना हो ऑर्गनायझेशन जायना. जेन्ना आमी कोर्ताली फार्मर्स क्लब घडलो हांव जाणा आमचे शेतकार कित्याक घडलो जेन्ना आमचे शेतकार भाव तेन्ना हांव धाकटो आसतना हांव मागीर बारार सकाळच्या इस्कॉलाक गेलो सांजचो मागीर बारार शेतान वयतालो आनी म्हाका दिसतालें शेतान वयता तेन्ना इतलो लोक आमचो शेतकार भाव म्हणा घाम मारून आपलो शेत रोयता शेत पिकोवन हाडटा घरांत घालता तेन्ना म्हाका आमचे जे गव्हर्मेंट स्कीम आसा ते लोकांक कितें तर पावच्यो ताका लागून आमी हो कोर्ताली फार्मर्स क्लब घडलो. आनी तेन्ना आमी कोर्ताली फार्मर्स क्लबाचेर ट्रॅक्टर हाडले पावर टिलर हाडले तेच्या उपरांत हार्वेस्टिंग मशीन हाडले. इतलेंच न्हू ताचे भायरूय हांवें चिंतलें लोकांक आनी कितें आमी लोकांक दिवपाक शकता तेन्ना आमी हर्स वॅन हाडली मॉर्गां हाडली एम्बुलन्सूय हाडले. हें कित्याक हें आमच्या गांवांनी पावपाक जाय हे लोकांक बेनिफीट पावपाक जाय. ही हाका लागून ही सोसायटी आमची घडपाक पडली. तेच्या भायर सगळी फेसिलिटी आमकां फार्मर्स क्लबाचेरूच मेळना बाकीची आमकां जी फेसिलिटी मेळपाक जाय ताका लागून हांवें आनिकूय आमची जी कॉपरेटीव सोसायटी घडल्यो जावं आमची कॉपरेटीव सोसायटी पडली आतां मॅडम सांगता ते भाशेन कॉपरेटीव सोसायटी जातली तुमची सेम आमची जे आमी कितें हांव कितें कसलें ऑर्गनायझेशन करता तेन्ना हांव कितें करता हांव कोर्ताली नांव घायले शिवाय हांवें ऑर्गनायझेशन घडोवन हाडूना. जेन्ना हांवें आमची कोर्ताली कॉपरेटीव सोसायटी घडोवन हाडली तेन्ना आमची लायटीची बिलां जावं उदकाची बिलां ही आमकां लोकांक सोंपेपणान जावचें वो आमच्या लोकांक लोन मेळचें. म्हाका दिसता जेन्ना तुमी फॉर्म करतले तुमकां पावर आसतले बायलॉज आसतले तातूंत तुमकां फुडें लोकांक कशें लोन दिवचें हेवूय तुमकां बेनिफीट आसतलो बाबा कशें लोकांक आमचे बारीक लोकांक हेल्प करपाक तशें आसतलें. ताका लागून आमी कोर्ताली कॉपरेटीव सोसायटी घडोवन हाडली आनी आमच्या बारीकच्या लोकांक जे गरज आसा ताका आमी लोन बी दितात. तशेंच आमी कोर्ताली एग्रिकल्चर मार्केटींग सोसायटी घडोवन हाडली कित्याक लागून आमच्या लोकांक कितें तो बेनिफीट मेळचो. तशी कितली मोठी सोसायटी आसा जावं आमची कोर्ताली विलेज स्पोर्ट्स क्लब आसा तेन्ना आमचे भुरगे युथाक येवन हे कितें करचें पडटा कारण
एक एक जी फॅसिलिटी एक एक गव्हर्मेंट जी सबसिडी आसा वो कितें फॅसिलिटी आसा ती त्या ग्रुपाचेर घेवन ताका डिफरन्स आमकां एक सोसायटी घडोवन हाडची पडटा वा ऑर्गनायझेशन करचें पडटा तेन्ना आमी आमचे कोडसाली विलेजस स्पोर्ट्स भुरग्यांक लागून आमी हो क्लब घडलो आसा तशेंच कोडसाली डेरी कॉपरेटीव सोसायटी हांवें घडोवली आसा. आतां तुमी आतांच म्हणटाले 3 वर्सां जालीं तुमकां हो घडपाक म्हाकाय जायते त्रास पडटा पूण आमी जे गोवा डेरी कॉपरेटीव सोसायटी घडलेली आसा तशेंच आमी कोडसाली फिशरीज कॉपरेटीव सोसायटी घडलेली आसा. अशी कितलीच मोठी सोसायटी आसा ज्यो कितें आमच्या लोकांक पावपाक जाय आमचे जे कोडसाली कॉन्स्टिट्युन्सी आमच्या गोंयच्या भावांक गोंयडाक कितें हेल्प जावचो हे मुद्द्याचेर आमी ही ऑर्गनायझेशन घडोवन आसा. तशेंच तुमी एकूच मागता जी ऑर्गनायझेशन घडटा तेन्ना तुमी एकठांय आसपाक जाय. वयर सकयल एकामेकाचेर जातात पूण हे डिफरन्सीस दवरून नासतना हांव मागता तुमी अशें तर केले म्हाका दिसता जे विलेज वायज अशी जर आमचे सक्षम सगळे आमची महिला उबी रावली जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या कोडसाली कॉन्स्टिट्युन्सी न्हू आख्खे गोंयांत देखून आमचे जायते बरें जावपाचें आसा आनी जातलें. असोच तुमी फुडें वचात जे म्हज्या लागीं कितें जाता हांव जाणा म्हाकाय जायते फाटीं फुडें चिंतचें पडटा म्हाकाय जायते करपाक दिसता पूण बोल्सान तितलें आसपाकूय जाय पूण म्हजे लागीं कितें जाता ते भाशेन हांव लोकांक हेल्प करता तुमकां खबर आसा कितें घोडे देखून वयतलो हांव बॉम्बे जावं कर्नाटका जावं दुसऱ्या स्टेटान देखून हांव फ्रिली धाडटा. म्हाका म्हण सगळें हांव पळोवन करचें पडटा म्हाकाय म्हण लिमीट आसा. हांव म्हजे लागीं जाता त्या भाशेन हांव तुमकां केन्नाच उलोवंक लागलें आसा त्या टायमार म्हजे बोल्सान कितें आसपाक जाय जाल्यार हांव जेडून तुमच्या बाबतींत हांव कितें करपाक जाय हांव सदांच आसतलो आनी तुमी हांगासर म्हाका एक संदी दिली आनी एक गेस्ट म्हणून आपयलो म्हणून तुमकां सगळ्यांक काल देव बरें कर म्हणटा. देव बरें कर. सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे मेंबर्स तुमकां सगळ्यांक पयलीं कॉंग्रेच्युलेट करता हो बियो तुमी घडोवन हाडलो. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एकठांय येवन एक बियो घडोवंक शकता. जेन्ना बियो घडयता तेन्ना एक तुमकां खूब ते एडिशनल बेनिफिट्स मेळूंक शकता भितर आनी फुडें तुमी जे पावल मारतले जसो एक ऑलरेडी आमचो एक CLF ऑलरेडी सुरू आसा तसोच हो फुडें आनी बियो घडोवन आनी एक CLF जातलो अशें म्हाजे होप्स आसा. आतां मेन म्हणल्यार तुमी भितर आसतना आमचे अंकिता कडेन ते स्टाफ आसा आमचे NRLMचे ते सदांच विचारता खंय पावलो प्रोग्रेस कितें करता ती करता कितें ते बियो सेल्फ हेल्प ग्रुप घडोवपाक सोंपें पूण तो फुडें सस्टेनेबिलिटी दवरून तो फुडें काम करपाक हें डिफिकल्ट कित्याक तुमी खुबशे तुमचे प्रॉडक्ट्स ना कितें कितें करता आसतली मे बी टेलरींग मे बी खावपाच्यो वस्तू फूड आनी कितें आसतलें स्वीट्स बीन पूण ते मार्केट करपाक चॅलेंजीस आसताच तुमकां. सो दीस मार्केटींग इज वन ऑफ द चॅलेंज बिकॉज फायनल जर तुमचो प्रॉडक्ट सेल जायना तर तुमकां एक उमेदूच आसची ना फुडें आनी कितें करपाचें. जर फुडें मार्केटींग कितें करूं शकता जाल्यार तुमकां एक तुमकां बरें दिसतलें आनी आनी प्रॉडक्ट करूं ऑर आनी कितें फुडें आनी सर्विसीस तुमी प्रोवायड करूं शकता तुमकां स्वता दिसतलें. सो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान तुमी एक फुडें तुमचें पावल मारचें. आमी ऑफिसर्स जावन आसा तुमकां सदांच हेल्प करपाक एवरीडे रेडी आसता पूण तुमी तुमचो मातसो कितें आसा तें एप्रोच करचें आमकां कितें डिफिकल्टी आसा जाल्यार कितें तुमचे कडेन तो तुमची डिफिकल्ट तुमी तुमचेच कडेन दवरता जाल्यार तो कांय सोल्युशन मेळचें ना. यू हॅव टू एप्रोच सम ऑफिस मे बी DRD डिपार्टमेंट ऑर पंचायत डिपार्टमेंट ऑर पंचायत ऑफिस ऑर इलेक्टेड मेंबर्स तेंचे कडेन जेन्ना तुमी कानाक तेंचे घालतले तेन्नाच तुमकां ते कितें सजेशन दिवंक शकता कितें स्टेप्स घेवंक शकता. सो तुमचे सायडीच्यान आमकां कॉपरेशन जाय हितून भितर आनी हें कॉपरेशन घेवन फुडें आमी सरून कितें करतले अशें म्हूण हांव होप्स दवरता आनी दोन तसो करता. बायलांनी आपलो टॅलंट दाखोवन आपले हें करून फुडें वयचें आनी हांव मागता तुमी सदांच अशेंच तुमी आपले हें फुडें व्हरतलीं. हें कितें आसा तुमचे स्किमी येता आनी कितें येता त्यो सगल्यो तुमी घेवच्यो आनी हांव तुमकां सगल्यांक आनी एकदां देव बरें करूं तुमकां बरे भशेन तुमी थँक्यू. सक्षम खबर आहा कितें तें खूब बरें नांव आसा. मिनींग खबर आहा सक्षम म्हणजे सेल्फ सफिशियंट.
खुबशे पॉयंट्स आमचे मान्यवरांनी कवर केला पूण हांव तुमकां एक सारथीचें सांगूंक सोदता की सारथी हो असो प्लॅटफॉर्म आसा जो तुमकां दिसतलें की तुमच्या मदीं कांय कला ना मसालो करप विणप ही सुद्दां एक कला आसा जी आमी फुडें व्हरोंक शकता आनी सारथी MCLF हो प्लॅटफॉर्म आसा जो तुमकां हे कलेक तुमचो एक नांव दिवंक शकता आनी तुमकां फुडें व्हरोंक शकता. तुमी SHG म्हणून आमी फॉर्म जाली आमी जस्ट SHG मेंबर्स आसली पूण आतां सारथी MCLF अंडर तुमी शेअर होल्डर्स आसतली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आसतली. ही नांवां आयकपाक बरी दिसता पिक्चरान नाल्यार टीव्हीरूच आयकल्या आसतली. आतां तुमी प्रत्यक्ष आमच्या सारथीन आनी 3 ते 6 म्हयन्यान तुमी सारथीन एंट्री घेतली आनी ही पदवी तुमकां मेळटली. यू ऑल आर नो लॉंगर एन SHG मेंबर जाल्यार तुमी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आनी शेअर होल्डर. कित्याक आमचो सारथी MCLF आसा पळय तो मल्टीपर्पज कोऑपरेटीव सोसायटी अंडर रेजिस्टर जाला जेचे करून आमकां खुबश्यो अश्यो स्किमी आसा बेनिफिट्स आसा. आमची जी हिडन कला आसा जी टॅलंट आसा ती आमकां एक प्लॅटफॉर्म दितलो म्हणटा तो सारथी. सो हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता की तुमी कित्याकूच लागून फाटीं रावूं नाका. सारथी टिमीक तुमकां स्वागत करता हांव तुमचें आनी सदांच अशी फुडें सरून आपलें कितें तरी खंयच्या तरी स्किमी अंडर गृह आदाराचेर आनी कित्याचेर ना डिपेंडंट रावता कारणान आपल्या पांयार कशें उबें रावपाचें हे सारथी तुमकां ऑलवेज सपोर्ट करता. तांकां सॅल्यूट मारता कित्याक हो टायम न्हू तुमी दिवन येयल्या देखून न्हू एक शाबासकी तुमकां. आमी मातशें आहाय ते कितें कितें न्हू आमकां आपयलें म्हण आमी येयले पूण वालो काम करून सगळें करून न्हू हे मुखार वतले जाल्यार न्हू तुमचो हात आसलो बायलांचो. आज आमच्या मदें ZP बायल आसा तेन्ना आज कितलें काम करून ती मुखार सरल्या डेव्हलपमेंट आनी हे डेव्हलपमेंट न्हू हांव ते वचून पळयता आनी तुमचो आदार मागता की मुखार तितून तसले मनशांक तुमचो आदार दिवन तुमचे बायलां न्हू तुमी वयर काडटा. कित्याक आमी पळयलां ते भशेन आमचो आमदार आसा सो ताणें एक डेव्हलपमेंट न्हू सादे जिवितांतल्यान न्हू कितल्यो स्किम्यो तेगेले हांव पळयत जाल्यार न्हू तो कितल्यो वस्तू तो लोकां घरांत पावयता. एज ए MLA न्हू दुसऱ्यो स्किमो कितें कोण व्हड जाल्यार तांकां हें दिता कितें बॅड दिता रेस्टिंग बॅडां आनी कितें तें हांव कोण मागता कोण MLA मिनिस्टर दिता न्हू हांव तेजी टॉप नायट म्हणून कितें दिसना असल्या मनशाक न्हू तुमचो आदार जाय. ते भाशेन आमचे बाय नेली हांव सदां म्हणटा ती आयरन लेडी आतां तुमकां कितले एग्जाम्पल दिले ते सी आमचे बँकां पयशे आहाय आनी पयशे आमचे पांयाचेर थंय आयज म्हाका 77 years सो स्टील हांव मुगेलें काम करता सो मुगे मायंड चलता सो तेंचो आदार घेता लिडराचो. आमचो VDO आसा जाल्यार ते गव्हर्मेंट ऑफिसर्स आनी ते तुमचे दारांत येताय. आतां तांकां आतां आमी सरकाराचेर उलयता सरकार तुमच्या दारांत येयना. तुमच्या गांवांत 5 निवडून हाडले आसता पंचायत आसता पंचायत हॅज टू प्रपोज तुमचे ती प्रपोजल आहा न्हू ते मुखार घालपा जाय आनी काम करून घेवपा जाय. आज हांव आमच्या शेता प्रेसिडेंट आहा हांव कितल्यो स्किमा म्हाका पडटाली क्लब जॉब प्रेसिडेंट आहा आज शेत रोयना आनी हांवें 25 वर्सां उपरांत दिवन शेत रोवन दिलें तुमी रोयले सो हांव तुमकां शाबासकी दिता. आनी हे विलेज ऑर्गनायजेशन मागता तांकां कोऑपरेट जावपाक मॅडम सांगताली जायत्यो स्कीम आहाय. आतां स्कीम दिता जाय स्कीम पेपरार ते आसताय तुमचे कोंकणी पावोवपाक न्हू डिफिकल्ट जाता सो मागता तुमची सोशल वर्कर जी आहाय पयलो ताका हांव चोयता जायतीं काम करताली आनी हो तुमी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो उगडला ताका दिवूय हांव चोयता जायते फावटी तो मुद्दे बोगले येता वेगळे कडेन उपकार मारपाक सो आमचो कॉपरेशन तुमकां सदां आसतलें. सो म्हाका थिंगा हे गोंय म्हाका ट्रेन केला बी गार्डन जाता तुमकां देव. Don't think of short-term goals. Think of long-term goals. Sustainability. कित्याक हो विवो जावन आसा National Rural Livelihood Mission is a scheme of the central government. आनी हे सक्षम जे तुमी आज फॉर्म केला ते तुमी एकवटान काम करून जायते तुमकां इनकम जनरेशन करूं जाता.